मायमोगाचा योकार हा मनीषा जाधव सुरेपुळ्याचे हेडलाईन्स। नयेत बुडून 11वीच्या एका विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्याची दुखेस्त घडणूक। फॅमिलीन शाळेमुखार केली निदर्शना, पुलीस लेगीत थंय आशिल्ले तैनात। हिमाचल प्रदेशात चंबा शारात खासगी बस दोंगरासावन कोसळ्ळी दरीत, 7 जाणांक मरण, 11 जाण जखमी। ह्या अपघातात आनीक कुडी सापडपाची भिरांत। गुढीपाडोडा आडयला पारंपारीक गटाराचो मार्ग, पावसाचे उदक रिगला घरांनी, मालमत्तेचे बरेच लुकसाण। थळाव्यांनी कागाळ दाखल करपाची दिल्या शिटकावणी। आणि आता याच्या कोकणी खबर विस्तारात। शुक्रारा सत्तरीच्या सावर्डे पंचायत वाठारातल्या तोनीर काजरेधाट न्हंयेत बुडून 11वीच्या एका विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्याची दुखेस्त घडणूक घडली। या विरोधात फॅमिलीन शाळेमुखार निदर्शना केली। ते न्यायाची मागणी करतात। ह्या वेळार पुलीस लेगीत तैनात केल्ले। सुरुवातीच्या अहवालाप्रमाण सुमार 25 विद्यार्थी पावसात भोंवणे खातीर न्हंयचेर गेल्ले खंय तेन्ना ही धक्कादायक घडणूक घडली। शाळेन घाळपणां केल्ल्यान शाळेआड पयलीच एफआयआर दाखल केल्ल्याचे एसपीन कुटुंबाक सांगले। जाल्यार ही घडणूक दुर्दैवी आसा आणि ते हाचेर लक्ष दितले अशें शाळेच्या व्यवस्थापकान सांगले। तोनीर काजरेधाट न्हंयचेर हाचे आदी कितल्योशोच बुडून मरपाच्यो घडणुको घडल्यात, खास करून पावसाळ्यात जेन्ना उदकाची पातळी आणि प्रवाह सामको भिरांकूळ जाता। देखून हे विशीं इश्कोलाची घाळपणां उक्तेपणान दिसून येतात वय। निष्पाप भुरग्याचो गेल्लो जीव परतून येवचो ना, पूण फॅमिलीक न्याय तरी मेळटलो वय। मिसिंग है और जबकि उसका डेथ शायद 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे 11:30 बजे हो गया, 11:30 बजे हो गया। आप लोग बता रहे हो 1 2 बजे 3 बजे फैमिली मेंबर को, चाहे अमीर हो गरीब हो या प्रिंसिपल हो चाहे हम हो, सबके बच्चे का जान एक बराबर ही है। उनको जवाबदेही लेना पड़ेगा। अगर कहीं गए थे, लापरवाही उनसे हुआ है, उस चीज का जिम्मेदारी चाहिए कि उन्होंने उनसे गलती हुई है, उस चीज का उनको भुगतान करना पड़ेगा। सॉरी कह दें या ताला सर कुछ फायदा नहीं है मार के, क्योंकि आवाज को दबा नहीं सकते ताले से। First point onwards the negligent start dalle school authority hoilan, and she sometime is admitting that they have not done whatever the process. Forest on this thing, notice is nothing, kind of permission nothing। स्कूल से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो चार्ज स्कूल जो टीचर ऑर्गेनाइज किए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सर। आपने उनको जिम्मेदारी दिया तब वो किए ना सर। वो अपने कहीं बाहर से आउट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल अथॉरिटी जो मेन है वहाँ पे बच्चे वो छोटे 11 साल मतलब 11th में पढ़ने वाले बच्चे कंफर्म कर रहे कि नहीं ये बह के डेथ हो गया शायद, क्योंकि सर डेथ होने के लिए 5 मिनट ही लगता है पानी में, उससे ज्यादा कौन सांस ले पाएगा? कोई एक्वामैन तो है नहीं यहाँ पे। तो 5-10 मिनट आधा घंटे में तो इन्फॉर्म कर दीजिए ना कि आपका बच्चा पानी में डूब गया है और उसका वो मिसिंग है। आप क्या कह रहे हैं? बस मिसिंग है। अब मिसिंग का मतलब क्या होता है सर? मिसिंग तो हो सकता है कहीं जंगल में गया या कहीं और चला गया, पानी में बह गया था, वैसे मिसिंग है, डूब गया। अब हम लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं उसके डेड बॉडी के लिए, उसको ढूंढ रहे हैं। ये कह सकते हैं ना सर? देखिए कल परिवार आया था आपके पास, परिवार आया था तो आपने उसको क्या कहा कि मतलब जगह पुलिस स्टेशन में हो गए कंप्लेन करने, फिर उन्होंने आपके पास वापस भेजा। आपने क्या बोला कि लोकेशन में जाओ, आप ही ढूंढ लो। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारा। जब बच्चे यहाँ आते तो हमारे बच्चे हैं, जब स्कूल में घर में है तो पेरेंट्स के बच्चे, हमें हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए और लेना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी लेते हुए ना, ये साथ 3 टीचर थे और एक स्टाफ था, मेल स्टाफ जी, जो उनका उधर साइड में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाबा बच्चों को सीधे से लेके जाओ, सीधे से वापस किया। और वो कल उसका फील्ड विजिट था, उनको 1:30 को डैडी को कॉल किया कि बोला कि आपका बेटा मिसिंग है। हम इमीडिएटली यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आए तो मैंने उनसे पूछा तो वहाँ पे मैनेजर ऑफ द स्कूल क्या बोला, वो पानी यहाँ पे इतना डीप है, उसको कुछ होगा नहीं। तो मैं डैडी को डाउट हुआ, तो मैं डैडी पहले ही डाउट हुआ कि कुछ हुआ है, तभी वे लोग सीधा बात नहीं बोलते कि ऐसा हुआ है। तो हम लोग 4 बजे अपने उसका राहुल को दोस्त किसी पता किया कि उसका वो डेथ 11:30 बजे हुआ था और टीचर्स के सामने और स्टूडेंट्स के सामने हुआ था। लेकिन लोग तभी भी अफवाह फैला रहा कि अपने आप ही वो लॉक घुमा, मिसिंग हुआ और खुद मरा। ट्रिप पे जाने से पहले शायद एक छोटा सा नोट दिया था कि हम यहाँ पे ट्रिप पे लेके जाने हैं। और लेकिन सर ना इसमें बात क्या है, कुछ मेंशन नहीं, प्लेस मेंशन नहीं किया सर। अगर प्लेस मेंशन करेंगे तो पेरेंट्स को कम्युनिकेट करने में आसान रहेगा ना, कहाँ लेके जा रहे हैं, आसपास में हम पता करेंगे जगह सेफ है कि नहीं है। स्कूल से इतना बड़ा गलती कैसे होता है सर?
अगर हमें एज अ पेरेंट्स बता देंगे, मेरे मम्मी पापा को पता नहीं है सावरडे में कौन सा वाटरफॉल सेफ है कि नहीं है, हमें पता चलेगा तो हम आगे एक्शन ले सकते हैं ना। अब डेथ होने के बाद हमें कह रहे हैं कि अब वहाँ पे हमें नहीं लगा था कि सेफ नहीं। सर वो जगह पहले आपको देखना चाहिए ना। कोई इंटीमेशन नहीं था स्कूल कोई नहीं था सर, और कल भी कोई भी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं था, अभी भी नहीं। अभी हम सब आए तब जाके उन्होंने अपना बात करने का अपना बात की है, नहीं तो उससे पहले कोई बात करने आगे नहीं आ रहा था। सर सिंपैथी नाम का चीज होता है, अगर कोई भी अपना बच्चा भेज रहा है तो भरोसे से भेज रहा है ना, भरोसे से भेज रहा है। अगर आप भरोसा ही नहीं रख रहे हैं सर तो क्या फायदा। और डेथ हुआ है तो आपको भी आगे आके देखना चाहिए उनका पेरेंट्स का क्या हाल है, आगे का क्या हो रहा है उनका। कोई स्कूल के साइड से नहीं सर, सब गूंगे बहरे बन के बैठे थे। अभी मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं? अभी मैनेजमेंट कह रहा है सर कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम हमारा गलती नहीं। वो कह रहे हैं 4 टीचर को एफआईआर हुआ है उनके नाम पे, पुलिस स्टेशन में उनको रखा है सर। और क्या चाहिए पूछ रहे हैं सर, अभी डेथ के बदले और क्या मांग सकते हैं। आपको लग रहा है कि टीचर को भी बलि का बकरा बना रहे हैं लोग? सर बना ही रहे हैं सर। देखिए अपर अथॉरिटी के बिना कैसे 4 टीचर मैनेज वो लोग करेंगे। परमिशन लिया था फॉरेस्ट का या कुछ? सर नहीं लिया, सर नहीं लिया था, क्लियर नहीं लिया। और लेते तो सर कौन से फॉरेस्ट ऑफिसर या कोई भी ऑफिस कैसे इशू करेगा कि आप वाटरफॉल पे इतने बच्चों को लेके जाइए, कौन देगा सर। आप भी तो देख रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी कितना डेथ हो चुका है सर, 4-5 हो चुका है, फिर भी आप लेके जा रहे हैं तो नेग्लिजेंस है ना सर। मैनेजमेंट को ये मानने में तकलीफ हो रहा था, और उसके उनके वो ना बच्चे लोग की कुछ सेफ्टी नहीं है तो स्कूल बंद करो। इतना बच्चे लोग बुला के आज मरा, कल दूसरा मरेगा, कल तीसरा मरेगा, क्या है ये? मैनेजमेंट के साइड से सर कुछ एकदम फेल था इनका मैनेजमेंट कल का। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मत करिए मैनेज, ऐसे ट्रैकिंग आप क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए। सेफ्टी प्रिकॉशंस कुछ नहीं रखा था, कह रहे हैं हमने वहाँ पे लोकली किसी को कुछ 1-2 लोग को बोला था। सर 40, 30, 35 बच्चों को लेके जा रहे हो, वो 1-2 लोकल के भरोसे बिना कोई सेफ्टी के। अब वो जो डूब गया वो उसका लापरवाही है ना उनका। और सर अगर एक बात बताइए, मैनेजमेंट कह रहे हैं इतनी अच्छी है तो कल जब उसका डेथ हुआ था बॉडी एक किनारे में सरका दिए थे, ये इनका फैमिली मेंबर हम गए ना तो देखे बॉडी सब लावारिस पड़ा है, कोई टीचर नहीं, कोई मैनेजमेंट का साइड से नहीं, अथॉरिटी पर्सन कोई नहीं। काल जो इन्सिडेंट जालो वेरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट, सगळ्यांक दुख जालें। इन्सिडेंट मेळ्या बरोबरच आमचे एमपीची मॅनेजमेंट टीम आसा पळय तांणी इमिजिएटली जे आपल्या पद्दतीन जितके जाता तांकां सगळे कडेन नेटवर्कान सांगलें, फॉरेस्ट म्हूण पुलीस म्हूण जे त्या तरेन एज फार एज पॉसिबल रिकवरी जाता जाल्यार करा म्हणून। पूण मागीर एक 3 सुमार आमकां फोन आयलो की नो म्हणून बॉडी मेळ्ळी म्हणून। त्याच्या नंतर यांच्या आमचे पयलो टिचरीचे बरें येयलो बाबा तुमी कशें कितें व्हेलें त्या भुरग्यांक असल्या लोकेशनाचेर। ताणें अशें आसा कितें तांणी एक आमचो टूर ऑपरेटर आसा पळय तांकां तांचे फूल रिस्पॉन्स ताका दिल्ले, आनी यू वॉज सपोज टू टेक ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड टेक द प्लेसीस वेर इट वॉज लिगली अलाउड फॉर विजिटींग म्हणून सेफ वेर इट वॉज सेफ, पूण तशें जालें ना। आनी अनफॉर्च्युनेटली आनी तेचेर इमिजिएटली मागीर पुलिसान कितें केलें, फर्स्ट इन्फॉर्म ताका कोण गायड आसा तांकां धरले, अरेस्ट केले। त्याचे तितकेच न्ही, तांच्यांनी आमच्या स्टाफ जे आसा पळय 4 स्टाफाकूय बी धरलेले आसा। आनी आमची इन्क्वायरी डिटेल इन्क्वायरी आज सकाळच्यान चालू आसा आनी मॅनेजमेंट वील टेक इन इफ रिक्वायर्ड सम मोर पीपल इन एक्शन। डेफिनेटली दे वील नॉट लीव एनीबडी इन दीस केस। ट्रॅजिक इन्सिडंट जाल्लो तातूंत आमकां म्हायती मेळ्ळा की तातूंत बिसायड्स अनॅचरल डेथ रजिस्ट्रेशन पुलिसेन ऑफेन्सीव रजिस्टर केल्या फॉर नेग्लिजन्स। आनी आयकूं अशें येता की 3 जाणां ऑलरेडी अरेस्ट केला आनी फुडें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। हांगा लोक DPR स्कुला कडल्यान हे गेल्ली ती ट्रॅकिंग टीम तांची, म्हणून लोक तांचे स्कूल मॅनेजमेंटाक जाप विचारपाक हांगा जमिल्ले। सो तेच जे कितें डेव्हलपमेंट इन्व्हेस्टिगेशनान आसा ते आमी तांकां कन्वे केला आनी तांचेय कितें आमकां पयस पडटा तांकां थंय कन्विनियंट करपा खातीर ते आमच्या थ्रू कितें तांकां पावपाक जाल्यार आमी तांकां फेसिलिटेट करतले आनी ड्यू कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन शाल फॉलो। FIR ऑलरेडी रजिस्टर जाल्ली हय जालें। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू। एका पयसुल्ल्या देंगणात जोडपा खातीर बांदिल्लो रस्तो शेनवारा सकाळी घातक जालो। हिमाचल प्रदेशांतल्या चंबा शारात गर्दी आशिल्ली एक खाजगी बस एका दोंगराच्या वळणार भायर वचून दरीत कोसळ्ळी। 7 जाणांक मरण आयले, 11 जाण जखमी जाल्यात आनी ह्या अपघातात आनीक कुडी सापडूंक शकतात असो हुस्को बचाव करप्यांक आसा। शेनवारा सकाळी बैरागड सावन चंबा वचपी एक खाजगी बस चालुंज मोड लागसर दरान कोसळ्ळी। ही बस 27 किलोमीटर बैरागड तिस्सा रस्त्यार वळण घेताली, जो पयसुल्ल्या चुराह देंगणांतल्यान वचपी एक अरुंद दोंगराळ रस्तो आसा, जो उंचे वयल्या 7 खिंडीचो मुखेल मार्ग आसा। 7 प्रवाशांक मरण आयले आनी 11 जाण जखमी जाले। बशीत कितले लोक आशिल्ले हाची खात्री ते अजूनही करतात अशें पुलिसांचे म्हणणे आसा, पूण सुरवेच्या अदमासा प्रमाण ते 20 ते 25 मजगती आसा।
प्रवाशांचो बोवाळ आयकून आणि पुलिसांक कळयले उपरांत थळाव्यांनी सगळ्यात पयली जाप दिली. ते घडणुकेच्या थळार धावले. NDRF, पुलीस, होमगार्ड आणि उजो पालोवपी दळ आणि महसूल खाते हांचो आस्पाव जावन सध्या त्या सुवातेर सोद आणि बचाव कार्य सुरू आसा. गंभीर जखमी जाल्ल्या 6 जाणांक फुडल्या उपचारा खातीर चंबाच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी हॉस्पिटलात धाडल्यात. ह्या अपघाताच्या कारणाचो अजून सोद सुरू आसा आणि अनेक प्रवासी सापडपाची भिरांत आशिल्ल्यान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय पुलिसांनी न्हयकारूंक ना अशें चंबाचे SP विजय सकलानी हांणी सांगले. चालुंज मोड लागसरच्या वाठारात जायते अपघात जाल्यात आणि चंबात परत जावपी बशींच्या उणावाक थळावे दोश दितात, जाका लागून ह्या मार्गाचेर अपघातांची भिरांत वाडत आसा. ही शोकांतिका पयलीच भिरांकूळ पावसाच्या काळात भर घालता. 30 जून ते 7 ऑगस्ट ह्या काळात हिमाचल प्रदेशात रस्तो अपघातात 78 जाणांक मरण आयला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि हिमाचलचे मुखेलमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू या दोघांनी दुःख उक्तायला आणि मुखेलमंत्र्यान जिल्हो प्रशासकाक सगळ्या जखमींची योग्य काळजी घेवपाची सुचोवणी दिल्या. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गुडी पारोडा पारंपारीक गटाराचो मार्ग आडायिल्ल्यान वाठारात परतून उदक भरपाक लागला. थळाव्यांच्या म्हणण्याप्रमाण एकल्यान हो उदका मार्ग आडावन दवरला, जाका लागून पावसाचे उदक घरांनी रिगता. हाका लागून थळाव्यांच्या मालमत्तेचे आणि सामानांचे बरेच लुकसाण जाता. संबंधितांनी हाचेर आडनदर केल्ल्याचो थळाव्यांनी आरोप केला. हे विशीं थळाव्यांनी खर दखल घेवन कागाळ दाखल करपाची शिटकावणी दिल्या. पळयात पुराय बातमी. उदक न्हू सदां वयता ती वाट बंद केली तें उदक थिंग ब्लॉक जायन उरता आनी ब्लॉक जायन उरलें म्हणटकीर तें उदक वता आनी सगळें आयज येवपा वटी म्हणजे दुरीक सुद्दां मोडला आनी दुर्गां भितर सुद्दां उदक बरोन आसा सगळें. हांव म्हणटा कितें ती वाट ओपन आहा तेदो आमकां कांय जायना. हें वाट बंद केली हें सगळें घडटा. हें ब्लॉक करून सदां हेतू वाट ती उदका ती ब्लॉक करून आमकां इतको अशें करून त्रास कित्याक म्हूण करपाक जाय. कितूक वयर 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 सगळें येन चोयन वयता. हांव नकळो चोयन आसून कितें कोत्ताय म्हूण आनी त्या मनशाकूय बीन इतलें मनीसपणूय बीन ना जाल्यार म्हाकाय बी खबर ना. कित्याक इतलीं वर्सां पिळगांची ती उदक वचपाक वाट तेज्यान सगळें बरें करूंक जाता. ती वाट कोणातल्यान सोडून आपलें ओन कितें करूंक जाता तें सुद्दां तो करपाक सोदिना. आमकां कोणालें वायट केलें नाका, बरें जाता तें करपा जाय आशिल्लें. पूण तुका हाणें हें पर्सनली पर्पजली हांगे घर मोडपा जाय म्हणून वाट बंद केल्ली आहा. नाजाल्यार तुका पावस कमी आसा आतांच कित्याक तुका मातयेन घालून वाट बंद करपा. म्हगे नॉलेजी प्रमाणे जे मॅटर कोर्टां आसा थंय तेन्ना ताका त्या हातूंत कोणेच इंटरफियर जावपाक जायना. आयदर ते कोण कोर्टांत केस चलयत तांणी ह्याय पार्टी जावपा येना त्याय पार्टी जावपा येना आनी आमकां म्हगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे पंचायतीक कसलो रायट ना थंय इंटरफियर जावपाक. पूण म्हाका एक वायट दिसता पयर तलाटी येवन इन्स्पेक्शन करून गेला. तलाटी इन्स्पेक्शन करून वचून वत म्हळ्यार फाटल्यान हें करून दवरलें ताणें. काल तलाट्यान येवन इन्स्पेक्शन करून मामलेदारा सगळो रिपोर्ट दिलो. मामलेदार म्हणपाक दिता पूण आज अजून पसून ते पावनात. आनीक डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा तो कसलो हें घेवन आसात. लोकांले घर मोडटकीच डिजास्टर मॅनेजमेंट 6 वर्स म्हणल्यार सदां हें जाता. ह्यो फावटी मातशें पावस कमी पडलो म्हूण मातशें उदक कमी आसलें म्हळ्यार आतां 2-3 दीस जाले तेणें उदका वाट बंद केल्या आनी आख्खें बुडोन गेलां. फाटल्यान मुखार सावन सगळें घरा कोणाकल्यान सावन उदक येता आनी आतां ते शेजराले गिरीक पासून पडलें उदक बंद करून दवरलें. आतां आमी कितें अशें करपाचें. सगळें आतां कितले वर्स जाले येताय चोयताय वयताय. आमकां फक्त इतलेंच एक उदका वाटी दिला पुरो आनी कांय नाका. तो शेजारी आतां इतलीं वर्सां जाली आमकां ही उदका वाट वर्सा बंद करता आनी वर्सा आमी अशें करून रिपोर्टरा फुडें येवपाचें उलोवपाचें इतलेंच आमचें. आमकां एक कितें हेल्पूच ना आजून इतलीं वर्सां जालीं. एक उदका वाट इतली वर्स लागताय एक वाट करून दिवपाक. आमी फक्त इतलें मागताय आमचें फक्त एक उदका वाट ही जाल्या पुरो म्हूण.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. गोय सरकार वेगवेगळ्या भौशीक कार्यावळींनी भ्रष्टाचारात वांटो घेता. आंतरराष्ट्रीय योग दीस आणि चिखल कालो सारख्या कार्यावळींनी अर्थीक अनियमितताय आशिल्ल्याचे दाखोवन दीत जीपीसीसी ओबीसीचे अध्यक्षान सरकाराक उजरावन काढले. सरकार आसा त्यांनी खंयच्या इव्हेंटाचेर आनी खंय करप्शन करूंक अशें ना. तेंच्यांनी तुम्ही पळयला आसतलें योगा डेचेर करप्शन केला. योगा एक आमकां देण आसा आमच्या पूर्वजांनी दिल्ली. आयज सेठ पतंजली, सेठ वशिष्ठ, सेठ व्यास आणि स्वामी विवेकानंद बी चिंतीन पडलो आसतलो की बाबा योगा ही लोकांक आमी फ्री देण दिल्ली आणि ह्या तेंच्या नांवाचेर तेंच्यांनी कमर्शियल केला आणि ते चिंतीत जाले आसतले. तेंच्यांनी सरकार तुमच्या दाराचेर वचून लोकांक कितें दिलें, लोकांक काय दिवना. त्या नांवाचेर तेंच्यांनी थंयसर सुद्धा पैसे एक्सपेंडिचर आणि करप्शन केले. चिखल कालो हो नॅचरल चिखल कालो केन्ना जाता जेन्ना रेन पावस येयलो आणि चिखल कालो एक सेलिब्रेशन, एन्सिस्टर सेलिब्रेशन, थंयसरूय तेंच्यांनी पैसे घाले. जाल्यार आयज आनी एक तेंचे करप्शन हांव एक्सपोज करपाक आयिल्लो आसा आणि ते म्हणजे तेंच्यांनी समर मुरमुगांव समर फीस्ट 2026 ऑन 25th and 26th हांवें तेचेर एक डिटेल अंडर ITI इन्फॉर्मेशन घेतलेलें आसा ते तुमकां हांव एक्सपोज करता आणि तुमकां तुमच्या नदरेन हाडटा. द बजेट अँड एक्सपेंडिचर डिटेल दिला तेंच्यांनी 2.53 crore आणि प्लस GST तर आमी 253 धरया. मागीर तेचेर आमी मागले की सोर्सेस ऑफ फंडिंग ऑफ स्पॉन्सरशीप अँड अदर्स. सोर्सेस ऑफ फंडिंग तेंच्यान GTDC म्हणून सांगलेले. परमिशन अप्रुवलाचे तेंच्यान डिटेल तुमकां सांगता. आणि कंडिशन इम्पोज बाय दिस ऑथॉरिटी तेंच्यान सांगले नो सेपरेट कंडिशन वर इम्पोज. जाल्यार आमी मागलें की डॉक्युमेंट ऑर रिपोर्ट जस्टिफाईंग द इव्हेंट इन टर्म्स ऑफ टुरिझम अँड पब्लिक बेनिफिट, टुरिझम प्रमोशन अँड पब्लिक बेनिफिट. तेंच्यानी हेचेर बरयला नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. एक्सपेक्टेड फुटफॉल अँड इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट असेसमेंट इफ एनी. नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. इन्शुरन्स तेंच्यांनी केले म्हणटा. बाकी सेफ्टी मेजर आपण तेंच्यांनी केले म्हणटा. ड्युरेशन वर्सीस एक्सपेंडिचर जस्टिफिकेशन मागलेले. तेमकां नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. Any internal notes or approval justifying expenditure for safety and drone operations. No information. जाल्यार हो गव्हर्नमेंट जेन्ना आपल्याक जाय ते तशें करीत वयता. जाल्यार तेंच्यांनी डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हायरमेंट अँड क्लायमेट चेंजीस परमिशन मागलेले. पण परमिशन तेंच्यांनी केन्ना घेवप आसता आणि केन्ना तेंच्यांनी साऊंड मेजर करप तेच्या पयलीं तेंच्यांनी अपलोड केल्या म्हणून तेंच्यांनी तेका एक हे दिल्ले आसा परमिशन. एट द सेम टायम मुरमुगांव म्युनिसिपल काउन्सिला कडेन मागलेल्या परमिशन तेंच्यांनी वेरियस कंडिशन घालून तेंकां दिल्या. आणि द ऑफिस ऑफ द सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट मुरमुगांव तेंच्यांनी वेरियस कंडिशन घातलेल्या. एप्लिकंट शूड ओबे द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स स्ट्रिक्टली म्हटलेले साऊंड पोल्युशनाचेर. पण म्हाका दिसता तेजेर काय तेंच्यांनी करूंक ना, तेजेर काय मेजर्स करूंक ना तेंच्यांनी. द एप्लिकंट शूड ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम कन्सर्न ओनर फॉर यूज ऑफ रेव्हेन्यू shall necessary permission for local bodies and authority त्यांचे फॉर्मॅलिटी काय. जाल्यार हांव तुमच्या नजरेन हाडूंक सोदता की एक प्रायव्हेट पार्टी मुरमुगांवान एक अभंग रिपोज म्हणून एक प्रोग्राम हाडूंक सोदताले आणि इट वॉज कॉस्टिंग सम 15 lakhs तेचेर बजेट आसलें तेंचे. जाल्यार त्या सेम बेसिसार करूंक सोदताले रोज सलकर गांवांत सडा एरियान. जाल्यार गव्हर्नमेंट मशिनरीन पुलिसीन आनी कलेक्टरान तेका परमिशन दिवना आणि एक्सक्यूज कितें सांगले की थिंगासर ट्राफिक वायलेशन जातले, ट्राफिक कंजेशन जातले, साऊंड पोल्युशन जातले, पब्लीक इश्यू जातले म्हणून ताका परमिशन दिवना. आणि हो येदो व्हडलो इव्हेंट तेंच्यांनी केलो थंय. जाल्यार तेन्ना तांकां काय साऊंड पोल्युशन आणि पब्लीक ट्राफिक कंजेशन काय जावना. स्विमींग पुलान ते कोण नाता, बर्ड्स नाता, ते पिजन नाता, स्विमींग लोकांक ना. आयज मुरगांवच्या लोकांक डिप्रायव्ह केला. मुरगांवचे यूथ स्विमींग पूल मागता ते स्विमींग पूल ना. जाल्यार आमी मागता बाबा तुम्ही हो पयशे थंय मोडटा ते अपग्रेडेशनाक कित्याक मोडना. सेवेज कनेक्शन अपग्रेडेशन करा, तुम्ही उदकाचें अपग्रेडेशन करा. आयज उदकाक लोकांक उदक येना, 2-3 दीस 4 दीस लोक रडटा ते. सकाळी येयले सांजचे उदक ना. मार्केटाक जे इन्कम जावन लोकांक फेसिलिटी ते करा तुम्ही. एट द सेम टायम तो प्रोग्राम केलो तो रस सलकर ग्राउंड तोय केल्लो म्हणटा तितून कितलेशेच पयशे मोडलेले. आयज ती परिस्थिती पळय कितें आहा ते.
थंय अपग्रेडेशन करा. आमी MPLT फंडांतल्यान थंय करपाक गेले ग्राउंड जाल्यार आमकां दिवंक ना, गव्हर्मेंट करता म्हणून. जाल्यार गव्हर्मेंट जो हांगासर लूटमार करता, अननेसेसरी एक्सपेन्सीस करता, पळय प्रूफ आसा. 2.53 crores ओवर आमचे मनी, तुमचे मनी, लोक टॅक्स पेयराचे पयशे आनी तुमी वेस्ट करता. गव्हर्मेंट कितें करूंक सोदता? गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 27व्या ऑल गोवा अवर लेडी ऑफ मेर्सीस इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत नावेली विलेजर्स युनियनान आपली सुवात निश्चित केल्या. टाय ब्रेकरा वरवीं तांणी फादर आग्नेल YC पारोडाक 3-2 अशा गोलांनी हारयले. नावेली विलेजर्स युनियन आणि फादर आग्नेल YC पारोडा हांचे मदीं उपांत्य फेरी जाली. दोनय पंगड नेमान वेळार गोल करपाक शकले ना. फादर आग्नेल YC पारोडाच्या रविल फर्नांडिसान सॅम परेरा आणि रिचर्ड कॉस्ता आड महत्वाचो बचाव करून नावेलीक गोल करपापासून आडायलो. पारोडा वतीन लिवान आणि गॉडविन हाणें नेट मेळयलो, पूण नावेलीन आपलो धीर सांबाळून मॅच 3-2 अशी जिखली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. राज्यात हलको तो मध्यम पावस पडटलो. कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडटलो. हवामान विभागान कसलीच खासा शिटकावणी दिवंक ना. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत नैऋत्य मॉन्सून सामको उणो उरलो. चडशा वाठारांनी हलको तो मध्यम पावस पडला. गोंयांत मध्यम पावस चालूच उरपाची शक्यताय आसा. भारतीय हवामान खात्यान राज्या खातीर कसलीच हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. सांज वेळा आणि राती पावस चड वाडटलो. तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. फुडल्या कांय दिसांत व्हडलो बदल जावचो ना. तशेंच 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे घोळपाची शक्यताय IMDन दिल्या. गोंयांत मॉन्सून अजूनय दुबळो. हलको तो मध्यम पावस. कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. ढगाळ मळब. सांज वेळा घोग्यांनी पावसाची शक्यताय. तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. तापमानान जावचो ना व्हड बदल. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.